आमचे लिडर्स जे आहात अध्यक्ष जाऊन सदानंद हे आमच्या भितर उपस्थिती लायली हांगासर आणि आम्ही भारतीय जनता पार्टी ही खरे आम्ही म्हटल्या कुठल्याही मतदारसंघात आमकां दामूबाईन फोन केलो की फाल्यां तुमकां मेळावा घेवपाक जाय आदले दिसा फोन करून तरी आसतना आमची स्ट्रेंथ आमी दाखयली आमचे लोकूय जे कार्यकर्ता आहात ते सगळे येयले आणि आमी मंडळ म्हण याचं आश्वासन दिल्लें आहा की येणारे जे इलेक्शन आहा 2027 ती भारतीय जनता पार्टीचो चिन्हाचेर हांगा जिखून येतलो। पार्टी कुट्टाळी मंडळाचे कार्यकर्ता मेळावो जालो आणि खऱ्यांनी तुमीच पळयले आसतले कितली व्हडल्या संख्येन लोक हांगा हाजीर जाल्ले आसात। हे एकच दाखवून दिता की भारतीय जनता पार्टी म्हटल्यार डेव्हलपमेंट भारतीय जनता पार्टीन चडांत चड लोक आता येवपाक लागलेले आसा आणि कुट्टाळी मतदारसंघानूय भारतीय जनता पार्टी ही खूप स्ट्रॉंग बनत चल्लेली आसा कित्याक हालींच संघटनाचे नवीन मंडळ रेडी जाल्लेले आसा आणि आमचे बाब सतीश पडवळकर ह्याच्या अध्यक्षते खाला सगळे मंडळ झालेले आसा आणि बऱ्या पद्धतीन त्यांचे काम चालू आसा आणि त्यांचो एक पहिलो कार्यक्रम आणि खऱ्यांनी त्यांच्यानी खूप बरें केला सगळ्यांक परबी दिता आणि भारतीय जनता पार्टी ही जगातली सगळ्यात व्हडली पार्टी आसा जाता तितलो लोक भारतीय जनता पार्टीन येवपाक पळयता हे आयच्या ह्या कार्यकर्ता मेळाव्यावेल्यान दिसून येता। सबंद गोंयभर नवनिर्वाचित आमचे प्रदेश अध्यक्ष जातकच सगळ्या मतदारसंघाचे नवे अध्यक्ष आणि कार्यकारिणी ती त्या मेळाव्यांनी घोषित करता त्यामुळे आज कुट्टाळी हांगासर मेळावो जालो आणि बऱ्या तरेचो मेळावो मोठ्या उपस्थितीन हांगा संपन्न जालो आणि एक मोठ्या उत्साहान सगळे कार्यकर्ते ह्या मतदारसंघांतल्यान उपस्थित आशिल्ले। त्याच्या पयल्या वेळाचेर आमी नॉर्मली इलेक्शन वेळारूच हांगा मिटींग जाता बरोबर आमी जशें नरेंद्रान सांगलें की पयल्या वेळार आमी हांगा प्रयोग केलो आनी बरो सक्सेसफूल ऑर्गनायझेशनचो मेळावो जालो। हांगा मेळावो जालो कार्यकर्त्यांचो मेळावो आणि मंडळाची कमिटी 31 जणांची कमिटी काडलेली आसा त्या कमिटीक सगळ्यांक अधिकार तांचे दिले आणि भारतीय जनता पक्ष हो असो पक्ष आसा की अंत्योदया पर्यंत पावपी पक्ष आता आमच्या अध्यक्षान भाशण केल्या त्या पद्दतीन आणि सगळ्यांक घेवन बरोबर घेवन सगळ्यांक एकठांय दवरून फुडलं विधानसभेचें इलेक्शन असो किंवा पार्लमेंटाचें इलेक्शन असो आमकां कुट्टाळी मतदारसंघांतल्यान 52% वोटींग मेळटली अशी आजच्या ह्या कार्यकर्ता मेळाव्यांतल्यान आमकां एक उमेद उर्बा आमची सगळ्या कार्यकर्त्यांची वाडली। भारतीय जनता पार्टी ही सतत काम करीत असता इलेक्शन सोंपलें जिखलें मागीर परत कामाक लागता फुडले 5 वर्सां तर ते केन्ना रेस्ट घेनात आणि ताजोच भाग म्हणून आमचोय बीन जें आसा ज्या दिसाच्यान भारतीय जनता पार्टीचे रेंज हांवें टेक ओवर केल्या पासून आमकां आनी मोठ्या नेटाच्यान फुडली स्टेप आसता घेवपाक जाय। इलेक्शन्स असतात ते आमचें साध्य करपाचें आसता पण ते कित्याक साध्य करपाचें आसता ते इलेक्शनाचे जिखले ते मार्फत ताच्या नंतर मागीर सत्तेच्या साध्यान ते साधन सुविधा लोकां कडेन पर्यंत पावप आणि लोकांची ह्यो जितल्यो येवजणी आसा जितल्यो म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी हो पक्ष आसा त्यो सरकार प्रणीत येवजणी आसा लोकां पर्यंत वचून व्हरपाक त्या खातीर जो वर्क फोर्स जाय तो आमची ताकद म्हळ्यार कार्यकर्तो आणि तो कार्यकर्तो आमच्या हातान भितर बांदून आसता प्रत्येक मतदारसंघान तो कमी पडचो न्ही हाजो प्रयत्न आसा। ऑपरेशन सिंदुराचे बद्दल तुम्ही उलयले आणि जायतो एक अभिमान कसो सगळ्या गोंयांक तुम्ही कशें पळयता? एक ऑपरेशन सिंदूर हें माननीय नरेंद्र मोदीन नारी शक्तीक दिल्ली प्रेरणा आसा ज्या तरेन भ्याड हल्लो जालो आणि तातूंत 26 जाणांक जेन्ना मारले गेले तांच्या निष्कारण तांकां बळी दिले तांकां तो राग जो आसा तो सगळ्या भारतीयांच्या मनान आसा आणि सिंदूर म्हणल्यार कितें पिनर म्हळ्यार कुंकवाची ताकद कितें आसा ही नारी शक्तीन वेळोवेळी दाखोवन दिल्ली आसा तीच तांचो बापूय हेज्या भुमिकेन भितर नरेंद्र मोदीन वेवस्थीतपणे आमच्या भारतीयांची मान सकयल घालपाक ना आणि आमची सुरक्षा करपाक आमी समर्थ आसा हें दाखोवन दिलें आणि दुश्मनाच्या ह्या वेळाचेर तर आमचे इतले पेज आणि इतले कूटनितीन भितर सगळे म्हणजे निती ज्यो आसात कूटनिती चाणक्य नीती कौटिल्य नीती ज्यो नीती विदूर नीती सगळे नितीचो जो परिपाठ जो आसा तो की पाकिस्तानाक भितर गुडघ्यार हाडिल्लो आसा आणि सगळे बाकीचे राष्ट्र आसा देश आसा ते करून पळयता हीच तर रणनिती जे दुश्मन प्रणितचे कितें आसतलें ताचो बहिष्कार घालप हें खरें राष्ट्रवादाचें आनी खरें देशप्रेमी लोकांचें काम आणि म्हणून तुर्की सारखे आसतले आणि अझरबैजाना सारखे आसतले हाजो आमी तांचो निशेध करतनाच तांचे जे व्यापाराचो तांची साधनां आसा तांचेर बहिष्कार घालूंक जाय तांचो आर्थीक कोणा म्हणपाक जाय खरें म्हळ्यार आर्थीक कोणा म्हणलें की ऑटोमॅटीक सगळे जाग्यार येता म्हणजे खातले आमचे आणि
सपोर्ट करतले दुश्मन देसाया बरोबर जावचे ना आणि भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रवादाक कोणें प्रश्नचिन्ह केन्ना करपाक शकना इतले तरी आमचे लिगसी आसा पंडित दीनदयाळ उपाध्याय श्यामाप्रसाद मुखर्जी ते आतां पर्यंत आणि ती वाटचाल वेवस्थीत फुडें वता. येस सर, थँक्यू.